अशी अनेक काणयो पळोवपा खातीर चॅनलाची सबस्क्राईब करात आणि घंटी चिन्ह मारपाक विसरू नाकात। कामाची लाज। एका गावात रिया नांवाची एक चली रावताली। रिया खूप हुशार आशिल्ली। शाळेत तिका बरे गुण मेळटाले। हाका लागून तिका स्वताचो खूप अभिमान जालो। रियाचो बापूय गावात साफ सफाईचे काम म्हणजे झाडपाक करतालो। झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल। तो दर दिसा आपल्या कामाक वतालो। गरज पडल्यारच सुटी घेवची। तो आपले काम खूप प्रामाणिकपणान करतालो। हाका लागून गावातले सगळेच ताका वळखताले। पूण तांका तांच्या नांवान न्हय तर झाडूवाला ह्या नांवान संबोधित केले। झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू। रिया शाळेत जाताना आणि परत येत असताना अनेक लोक बोलायचे। रिया शाळेत वचून परत येताना जाणते जाण म्हणताले, तुम्ही झाडूवाल्याची धूव। पूण रियाक हे आवडले ना। शाळेत लेगीत तिका झाडूवाल्याची धूव म्हणून टीस मारताले। रियाक खूप राग आयलो। पूण ती कान्यच ओलायनासतना ऐकताली। झाडूवाल्याची धूव रियाचो अपमान करता अशें दिसताले। रिया घरा वता। रिया घरा वता आणि बापूय घरा येवपाची वाट पळयता। बापूय सांजे वेळार घरा येता। रिया आपल्या बापाय कडेन वता। रिया बापा कडेन म्हणटा, तुजे कडेन उलोवपाचे आसा। हाचेर बापूय म्हणटा, सांगपाचे आसा ते सांग। रिया अशें म्हणटा, तुम्ही झाडप्याचे काम सोडून दितात। नितळसाण म्हणल्यार कितें? तुम्ही दुसरे काम सोदून काडूंक जाय। हाका लागून सगळे म्हाका झाडूवाल्याची धूव म्हणतात। म्हाका ते एकदम आवडना। रियाचो बापूय जाप दिता की काम म्हणल्यार काम, खनेचे काम चढल्यान वा वडले ना। कसले काम करतना लजेचे कान्यच ना। आम्ही आमच्या वावराक प्रामाणिक आसूंक जाय। आणि हान काम करिना जाल्यार आम्ही कशे उदरनिर्वाह करतले? हे ऐकून रियाक वायट दिसले। रिया उलायनासतना भायर सरता। अशे तरेन दीस वतात। एक दीस रियाचो बापूय खूप दुयेंत पडता। तांका हॉस्पिटलांत दाखल करचे पडतात। रियाचो बापूय दुयेंत आशिल्ल्यान आता गाव निवळ करपी कोणूच ना। गावात सगळेकडेन घाण पातळ्या। वायट वास सगळेकडेन पातळटा। ह्या कारणाक लागून गावात लोक दुयेंत पडपाक लागतात। घाण जाल्ल्यान गावात डेंगू आणि मलेरिया पातळपाक लागले। लहान भुरगीं लेगीत दुयेंत पडूंक लागतात। गावच्या लोकां खातीर हे एक गंभीर संकट। गावचे लोक एकठाण येवन चर्चा करपाक लागतात। हाचेर कांय उपाय सोदून काडचो पडटा। गावचे लोक बेगीनच गाव निवळ करपाक जाय अशें थारायतात। नाजाल्यार ही महामारी गावात सगळेकडेन पातळटली। गाव निवळ करपाक कोणूच तयार नाशिल्लो। मागीर रियाच्या बापायच्या वावराचे महत्व सगळ्यांक समजता। रियाच्या बापायक बेगीन बरे जावचे अशी सगळ्यांची इच्छा आसा। तिका टीस करपी भुरगीं दुयेंत पडतात आणि हॉस्पिटलांत येतात हे रियाक दिसता। लोक रियाच्या बापायक पळोवपाक येताले। ताच्या हॉस्पिटलाच्या खर्चा खातीर गावकारांनी पैसे एकठाण करून रियाक दिले, जाका लागून तो बेगीन बरो जातलो। आणि या पैशांनी तुझ्या बापायक बरे करपाक सांगले। तांचे बेगीन बरे जावपा खातीर आम्ही देवाकडेन मागण्या करतले। हे पळोवन रियाच्या ते लक्षाचेर आयले। तिचो बापूय कितलो बरो काम करता आणि गावचे लोक ताका मान दितात।
आता रिया स्वतःचे राग येऊपाक लागली. ती रोखडीच बापायकडे वचून माफी मागता. रिया म्हणता, माफ कर बाबा, फकत तुझे राग आयलो. आता तुमच्या वावराचे महत्व समजता. हे पळोवन रियाचो बापूय खोशी जाता. रियाचो बापूय रोखडोच बरो जाता. तांका हॉस्पिटलांतल्यान सुटी मेळटा. दुसऱ्या दिसा रियाचो बापूय आपल्या कामाक वता. रिया तांका मजत करपाक वता. दोघांन एकठाण गाव निवळ करतात. झाड़ू वाला या घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला या घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला या घर से कचरा निकाल. शाळेत रियाक टीस करपी भुरगीं तांका पळोवन थंय येतात. ती रियाक अशें सांगता, आमकां माफ कर, तुका टीस मारप ही आमची चूक आशिल्ली. तुमचो बापूय निवळ करपी काम करता, देखून गावात हो रोग पातळना. रिया कुटुंबाक माफ करता आणि रिया अभिमानान म्हणटा, म्हजो बापूय निवळ करपी काम करता आणि म्हज्या बापायचो म्हाका अभिमान आसा. कथेचो अर्थ. काम म्हणल्यार काम, खनेचे काम चढ ल्हान वा व्हडले ना. कसलेय काम करतना लजयेचे कान्यच ना. तुमच्या कामाक प्रामाणिक रावचे. झाड़ू वाला या घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला या घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला या घर से कचरा निकाल.